सुप्रीम कोर्टान डबल ट्रॅकिंगाच्या निमतान जावपी लँड इक्विजिशनाच्या बाबतीत जे सांगले ताजोच उच्चार करून विजय सरदेसायान सांगले, गोंयांत ह्या प्रकल्पाची कितें गरज, हो प्रकल्पच नाका, दिल्ल्यो एनओसी फाटीं घेयात, कर्नाटकात पोर्ट आसा तांकां ताची गरज आसा, थंय व्हरात हो प्रकल्प। रेल्वे प्राधिकरण जमनी घेत सुटला, कोणे आवाज केलो जाल्यार रेल्वे एकटा खाला अशें निमीत दितात, पण रेल्वे प्राधिकरण जांच्यो जमनी घेता त्या जमनींचो मूळ धनी कोण, आता ह्यो जमनी कोणाकडेन आसात, जमनींची कागदां कोणाकडेन आसात, ह्यो जमनी नेमक्यो केन्ना ट्रान्सफर जाल्यो, असो विजय सरदेसायाचो प्रश्न। ताजेर लँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरातान काय माहिती दिली की हे लँड एक्विजिशन जाता जाल्यार ओरिजिनल ओनर हे जमनीचो कोण, करंट ओनर कोण, आनी ओनरशिप डॉक्युमेंट कोणा कडेन आसा, आनी लँड केन्ना ट्रान्सफर जाला। Description of land notified and dated 4/3/2020 in Consoling village is around 20 people, and the land total is 4,105, which was intended to be acquired, but then subsequently some were dropped. Now 3,084 square meters they will be acquired. They have acquired. Who is acquiring? The railways basically. Okay. पण विजय हे जापेचेर दादोशी जालो ना, ताणे सर्वे नंबर नाशिल्ल्या जमनींचेर डिटेलिंग मागले, जे लँड रेव्हेन्यू मिनिस्टर त्या वेळार दिवपाक शकलो ना, मागीर जाप दिता म्हण सांगले। मडगांव ते माजोड्डा डबल ट्रॅकिंग जाला, या ट्रॅकार कोळशाची येरादारी जातली तेन्ना कितले त्रास जातले तेवूय ताणे सांगले, आयकात। 5,78,000 स्क्वेअर मीटर दर्यो आपलो म्हणलो आनी रिक्लेम केलो आनी सबसिक्वेंटली ती जमीन काडून कोल कंपनीक दिली। आता स्पीकर सर प्रश्न येता की ऑलरेडी डबल ट्रॅक हे बरें पाविल्लें आहा फुडें आनी पावून काळे टू मडगांव मेरेन पावलां स्पीकर सर। सो आता एक प्रश्न आहा की सरकार एक रिपोर्ट दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, एंटायर लँड RVNL कडेन कितले आहा, MPT कडेन कितले आहा, which do not have survey numbers. आणि स्पीकर सर स्टेटस ऑफ द सर्वे, ही जी सर्वे तुम्ही डिक्लेअर केली ताची सर्वेचे कितें जाला ते म्हाका जाय। Because you can ask me another question. In the meantime, I'll get you a reply for this. आरोसी, कांसावली, कुट्टाळे, वेलसांव, कोयलोसी ह्यो इफेक्ट जाल्ल्यो आहा आनी मुखेलमंत्र्यान पसून स्पीकर सर पळयलां की लोकांची घरां वतलीं, वारांडाचे भितर म्हळ्यार कोर्ट यार्डाचे भितर 14 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्झिस्टिंग ट्रॅक एक्विजिशन चालू आहा। स्पीकर सर हे सगळें कित्याक करतात, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की हो प्रोजेक्टूच नाका आनी जे एनओसी दिल्या ती रिवोक केली ती सारकी म्हणून। सो म्हाका दिसता स्पीकर सर कर्नाटकान एक मेजर पोर्ट आहा आनी 12 मायनर पोर्ट आहात, सो थंय व्हरा न्ही ते फायनली हो कोळसो येता तो कर्नाटकान वचपाचो आहा, आमकां गोंयाक कसलोच फायदो ना स्पीकर सर। आनी कर्नाटका इज 56 टायम्स बिगर देन गोवा। हे येदेशे ल्हान गोंयचेर आनी चड करून सावथ गोंयचेर हे स्पीकर सर डिस्ट्रक्शन जातलें हो प्रोजेक्ट फुडें गेलो जाल्यार। सो हांव मागता स्पीकर सर एक की आतां ताणें दुसरो प्रश्न सांगूंक शकना म्हणून तिसऱ्या प्रश्नाचेर वता। आतां मडगांव टू माजोड्डा ऑलरेडी डबल ट्रॅकिंग जाल्लें आहा, कोणाच्या खातीर जालां, कोंकण रेल्वे खातीर जालां। सरकाराक तें डबल ट्रॅकिंग जाल्लेंच जाय, तांची घरां उडोवन हेरिटेज काबार करून, हें कित्याक? Why don't you press for scrapping of the project? The speaker sir, सुप्रीम कोर्टान हाजेर ऑर्डर दिल्ली आहा, कित्याक तुमी तो प्रोजेक्ट करतात? स्टीप ग्रेडियंट, टायगर कॉरिडोर, बायझन हे सगळें आसून करतात कित्याक? आणि हेरिटेज काबार करून प्रोजेक्ट कित्याक करतात? आमकां फायदो कितें आहा त्या प्रोजेक्टाचो? आणि आयकात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका दिल्ली जाप। स्पीकर सर हांवूय ताका स्पेसिफीक सांगता, सुप्रीम कोर्टान जे जे बॅन केला किंवा बंद केला पळय न्ही त्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आमी बंद दवरल्या, खंयचीच एक्टिविटी एकूय चालू ना स्पेसिफिकली सांगता, आणि खंयचीच हेरिटेज आमकां डिस्ट्रॉय करपाची ना बाय प्रिझर्विंग हेरिटेज। तुवें पळयल्या मरे, हांव पर्सनली गेला स्पीकर तूं जेन्ना गेला तेन्ना तुवें पळयला स्पीकर सर, बाय म्हणजे प्रिझर्विंग हेरिटेज लोकांची घरां डायरेक्ट डॅमेज करून आमकां खंयसरूच डबल ट्रॅकिंग करपाचें ना, सगळें प्रिझर्व करून ज्या जाग्यार शक्य आसा थंयसर आमी तें करीत आसा स्पीकर। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामोलकर, जवार बर्वे आनी निखिल जल्मी।